Just imagine. विसवा उपरांत तुमका योकार इश्टानो आणि हांव तुमचो इश्ट परेश परब आणि तुमचा अनेक इश्ट शांताराम नायक कितें म्हणटा ते मातशे पयलीं पळोवया. 2 साल 3 साल 4 साल लगा के कोई दिशा देती है, एक टीवी प्रोग्राम 24 घंटे में वो सब खत्म करती है, जिसके लिए आप लोगों को 4-4 5-5 साल लगते हैं बिल्डिंग के लिए, एक युवा को एक दिशा देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, वो एक टीवी प्रोग्राम 24 घंटे में नष्ट कर सकता है. ये आज की स्थिति है और ये सच्चाई है. अशें मरे शांताराम बाब, हेच सूख मरे आमकां. जस्ट इमॅजिन युवकांक बर्बाद करताय मरे तो टीव्ही प्रोग्राम. म्हणजे माझोच तो कळ्ळें म्हाका तूं कोणा बद्दल. आतां तुम्ही पळया कशें तें कितें इश्टानो तुमकां जस्ट इमॅजिन पळोवपाचें जाल्यार कितें जाणा मागीर तुमच्या आवय बापाय मागीर म्हाज्या नांवान बेश्टे बोवाळ मारीत जाल्यार बेश्टे. बरें कितें तें पळया कशें कितें तें. पूण खरेंच काय इश्टानो जस्ट इमॅजिन पिड्ड्यार करता ह्या पिढीक आनी ह्या युवा वर्गांक. जायत एखाद वेळार मनोहर पर्रीकर जस्ट इमॅजिन खूब फावटी पळयता. म्हाजो एक एपिसोड चुकयना तो. पळोवया ताचेर बी असो कितें इफेक्ट बी जाला काय. लेट्स कन्फर्म. भाई, what is the press conference all about now you're taking? Then there will be police party at Tiramar Junction. There will be police party at Savarde, Kurchade, Shivaji Chowk. पण भाई पुलिस पार्टी असा हे तू ओपोजिशन लीडर कित्याक सांगता मिडियाक. पीआरओ असा मरे तो करतलो मरे हे काम. ओ जस्ट इमॅजिन खूप पळोवपाचो इफेक्ट जाला काय कितें मनोहर भाईचेर बी. गोंय म्हाका केन्नाच माफ करचें ना सीएम सोडून. At Amamod, at Savarde, this. So there are almost 6-7 places where policemen are. Jana policemen are having party at all places. But why are you telling this all? Bhai, please तुका माझो एकूच ॲडवाइस. जस्ट इमॅजिन तू आता पळोवं नाका, बंद कर थोडे दीस. इट विल हेल्प यू. आणि आता हांव तुका सिरियस क्वेश्चन विचारता. 26 डिसेंबरा सावन इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मॅच स्टार्ट जाता. सो समज इंडियाक पयली बॅटिंग मेळ्ळी जाल्यार म्हाका सांग सचिन तेंडुलकर आपली 100वी 100 मारपाक पावतलो काय आमकां फुडले वर्स येयसर रावचें पडटलें. 2012 मारलो सांग पळोवया. ह्या प्रश्नाचेर कोणूच जाप दिना आनी दिवंक शकना. आता कितें जातलें तें हांव सांगता तुमकां फुडें. आता पर्रीकर भाई घरा वयतलो, गुगल ओपन करतलो रातचो आणि सचिन तेंडुलकराचो ग्राफ आणि त्याची सगळी हिस्ट्री स्टडी करतलो आणि सचिन तेंडुलकराचेर भरपूर रिसर्च करतलो आणि तेजेर पसून काढून जातलो कितें मेळटा अशें कन्क्लुजन. पण आय एम शुअर पर्रीकर भाई सचिन 100वी 100 ह्या वर्सा मारतलो काय ना हाची जाप खूब दीस मेरेन तुका मेळची ना. आणि हो प्रश्न तुज्या मनात असो हुमकळत उरतलो. हो प्रश्न तुझ्या मनात असो लोंबकळत उरतलो असो. डेंजरस प्रश्न न्ही. कोणाच्या माथ्यार पडत जाल्यार कितें जावं शकता. एक फोन करता. खूब दीस जाले त्या इश्टाक म्हाज्या फोन करूंक ना. हा हॅलो दामू, परेश रे. हा ये आसा तू ऑफिसान? आता सध्या आसा हांव. हा हांव पळय येयलो 10 मिनटान पावलो हांव. येता. यो. ओके येता हांव. हय हांव कसो 10 मिनटान पावतलो. हांव आसा पणजे आनी तो आसा फातोड्ड्या. बेटर टाइमपास करुया म्हणून एक फोन केलो रे. म्हाका संवय हांव ताका बसनी वाट पळयत. इश्टानो सीएमाचो पीए प्रकाश वेळीप खंय आता इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचो आसा. ताणें खंय रेजिग्नेशन दिलां. जालें कितें जाणा हांव सांगता. सीएमाचो पीए 8-10 दीस कामाचेर येवंकूच ना खंय. म्हणून सीएमान खंय ताका फोन मारलो जाल्यार प्रकाश वेळीपान खंय ताका कितें सांगलें, आपूण बरो ना, आपणाक जोर येयला आनी आपूण आनी एक 10 दीस बी वचना. अशें करून खंय 20-25 दीस हो सीएमाच्या ऑफिसान रिपोर्टूच करूंक ना मेळ्ळें. आणि डायरेक्ट हो सीएमाक न्यूज पेपरांच्या हेडलायनीर दिसलो की इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता म्हणून. म्हणटा की काम सोडपाचें नासलेलें जाल्यार आनी इलेक्शनाक उबो रावपाचो आसलेलो जाल्यार आपणाक सांग मरे अशी बंडलबाजी कित्याक करपाक जाय आसली काय म्हणटा सीएम. आता
हे पळय प्रकाश वेळीपान भियोन भियोन घेतलेली एक प्रेस कॉन्फरन्स अशें म्हाका दिसता. प्रकाश वेळीप नंबर 2 कितें म्हणटा इलेक्शनाक उबो रावता म्हणटा तूं? सांगला मरे सारकें सगळ्यांक सांगला मरे तुवें? जे आमच्या मनात जे विचार आसात निवडणूक लढवण्याच्या संदर्भात ते आम्ही सगळे वाड्या वाड्या वचून लोकांक सांगत आसात. वाड्या वाड्यार न्हू रे, वाड्या वाड्यार न्हू रे, तुज्या एक्स बॉसाक रे सीएमाक सांगला मरे तेका बी तुवें म्हणजे आपूण इलेक्शनाक उबो रावता म्हणजे सांगूंक ना तशें भायर सरतना. आसू आसू काय नजो बऱ्या फुडारा खातीर पात्रांवाक सांगिनासतना सुद्दां काम सोडलें म्हणून काय हरकत ना, वायट ना भितर. तूं कांयच भियो नाका. पण तू सारखे 100% मरे तुझे शुअर मरे की तू मडगांवच्यानूच इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो अशें आमी आयकलें. मडगांव फायनल मरे जाल्यार मागीर फाटी बी सरशीत. सो मडगांव फायनल. पयलीं सुरवातेकच सांगिल्लें एकदां डेव्हलप म्हणटकीर हातूंतल्यान फाटी सरप हें कठीण आसता. पूण लोकांचो प्रतिसाद आसा आनीक शेवटाक हांवें जर एकट्यान ठरयलें जाल्यार एक हातांनी ताळी वाजना, लोकांचो हो साथ जायोच. तुजें उलोवप बरें आसा म्हणजे फर्स्ट क्वॉलिटी पॉलिटिशियनाचें उलोवप तुजें बरें आसा. पण म्हाका एक कळना की लायट ऑफ करून कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स घेता तूं? मदींच लायट कित्याक ऑफ करून? तूं सद्या चड फोकसान रावंक सोदिना काय कितें रे अशें बी न्हू मरे? पूण म्हाका एक सांग, सीएमाचें ऑफिस सोडपाचें आनी इलेक्शनाक उबें रावपाचें म्हणजे हो टायम सारको आहा मरे तुजो? तुवें जे टायम निवड केला पळय तो सारको अशें दिसता तुका? म्हणजे घडयाळ बी पळोवन तूं टायम थारायना मरे केन्ना कितें करपाचें बी तें? हांव पक्षाचें अजून कांय उलोवना. आमी खंय तुका कितें विचारला पक्ष खंयचो आनी कितें तें? खंयचो पक्ष आमी विचारला तरी? आमी तुका फक्त इतलेंच विचारला की बाबा तुजो टायम बरो आसा मरे, घडयाळ पळोवन तूं टायम ओ घडयाळ ओके हांवें घडयाळ म्हटलें म्हणून तूं पक्ष म्हटलें काय कितें? प्रॉब्लेम तशें काय ना, तुजी इच्छा खंय तुजी मजा आनी तुज्या भितर हे सगळ्या आनी कोणाक भायर आमी लक्ष्मीकांत बार्सेकर मरे तेका विचारया बेश्टे प्रश्न टायमपास तरी. लक्ष्मीकांत बाब एक मिनिट हे प्रकाश वेळीप सीएमाचो पीए तेणें खंय रिजायन केलें कळ्ळें न्हू तुमकां खबर? म्हाका कितें तो रिजायन जाला हें कांय कल्पना ना. तुमकां खंयची कल्पना? तुमकां कल्पना खंयची? ताच्या पात्रांकूच 1 म्हयनो जाले कल्पना ना की आपल्या पीएन सोडला म्हणून. बरें प्रकाश वेळीप जर तुमच्या टिमीन येवपाक सोदीत जाल्यार? आमी बीजेपीन सगळ्यांचें स्वागत करतात आनी त्यामुळे प्रकाश वेळीपय जर येता आसात जाल्यार आमकां आनंद आसा. तुमच्या कडेन ऑलरेडी तुमचो ओरिजिनल रेडीमेड प्रकाश वेळीप आसा न्ही बार्सेकर बाब? प्रकाश वेळीप आयलो जर एक प्रकाश वेळीप आसात आमचे कडेन आनी एक प्रकाश वेळीप आयलो जाल्यार पक्ष आनीक घट्ट जालो. हय मरे पळय बरें आसा तर. नाजाल्यार फाल्यां मागीर कांय दिसांनी तूच प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी स्टेटमेंट करतलो की 1 म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकते हैं बी म्हणून अशें तूच सांगता. एका पार्टीन जर 2 प्रकाश वेळीप रावूंक शकता जाल्यार बरें आसा. काय आणि इश्टानो आता वेळ आयला काय वेचीक फीडबॅक्स वाचपाचे. येस हो एपिसोड ह्या म्हयन्याचो पयलो एपिसोड आणि कोणे कोणे आमकां कितें कितें मेल केल्या और SMS केल्या ते आमी वाचूया. काय वेचीक फीडबॅक्स. फर्स्ट फीडबॅक्स रिसिव्ड ऑन 59898. सनी नायक परवरीच्यान म्हणटा की तेका ती बाबू आसगांवकराची इंटरव्यू खूब आवडली आणि स्पेशली ते बाबू आसगांवकराचे स्टेटमेंट बंडलबाजी कितें करता हे. ओके मारिया रॉड्रिगीज सांताक्रुजान म्हणटा की तेका जस्ट इमॅजिन आवडटा आणि तेणें म्हणटा की 30 मिनटां वरसून 1 वर हो प्रोग्राम कित्याक करिना. हांव सांगीत येयल्लो आसा की तेच एक्झाम्पल परत आयस्क्रीम सुद्दां 1, 2 कप 3 कप किंवा 2 कोन खाल्ले जाल्यार बरी लागता. अख्खो फॅमिली पॅक जर खायत जाल्यार मागीर ती मजा उरना न्ही. कळ्ळें तुका? अर्दे वरच बरें आसा हें. आनी कांय वेचीक फीडबॅक्स मेळ्ळ्या जे paresh@prudentmedia.in हाचेर. ओके दर्शन चारी म्हणटा की तेका जस्ट इमॅजिन आवडटा तो पळयता आनी तो म्हाका हेल्प करपाक सोदता. दर्शन चारी जर गरज लागली जाल्यार शुअर तुजी हेल्प घेतलो हांव डोंट वरी. आनी तुवें तुजो नंबर दिलेलोच आसा. चेतन बांदोडकरांनी म्हाका अशेंच म्हटलां की जस्ट इमॅजिन बरो आसता यू रॉक ड्यूड आनी तेका खूब हांसपाक येता मजा येता. थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू. तुमी सगळ्यांनी जेणे जेणे म्हाका फीडबॅक्स धाडल्या आनी SMS केला मेल केला तांकां हांव मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. असंच तुमचो मोग चालू दवरा. आणि इश्टानो
आयजो जस्ट इमॅजिन आमी हांगा सोपया. मेल करात म्हाका paresh@studentmedia.in हाचेर, और तुमी SMS करू शकता. टायप करा गोंय FB, स्पेस सोडा, तुमची मेसेज टायप करा, तुमचें नाव आनी जागो फक्त, आनी ती मेसेज धाडा 59898 59898 ह्या नंबराचेर. आनी इश्टानो तुमचो मोग असोच आसूनी. वयच्या पयलीं म्हणटा तुमकां देव बरें करूं आनी गूड बाय.